नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार. पोयरा हायस्कूल वतीन बाजार दिसाच्या निमतान पुरुमेत ह्या खाशेल्या कार्यावळीचं आयोजन केले. भुरग्यांक पुस्तकां शिकयतना बुद्धीचो विकास जावचो, आत्मविश्वास निर्माण जावचो, त्या भायर व्यवसाय करताना विकप आणि खरेदी कशे तरेन करूं येता हाची काय जाणविकाय आणि देख दिली. ह्या वेळार लायन्स क्लब ऑफ चोडण्याचे अध्यक्ष हांणी कार्यावळीत वांटेकार जावन प्लास्टिकाचे पिशवेचो वापर सोडून कपड्याची पिशवी वापरपाक भुरग्यांक प्रोत्साहन दिले. ह्या कार्यावळी वरवीं भुरग्यांनी दिसपट्या जिणेंत खरेदी करताना पैशांचो हिशोब कसो दवरचो हाची माहिती दिली. भुरग्यांक खुबश्या फावटी पैशांचो महत्व खबर नासता, हाची जाणीव जावपा खातीर ही कार्यावळ घडोवन हाडली. पळोवया हाची कांय खिणा चित्रां. आयच्या कार्यावळीचें मेन कारण भुरग्यांक पयसो कसो विकत सामान घेतल्या उपरांत पयसो कसो अर्न जाता आनी त्या पयशांचो फायदो कितको उरता, आपूण सामान बाबा कितक्या रेटींग हाडलां हें सगळें कळचें. तशेंच हिस्ट्री हांव टिचर आसल्या कारणान आमकां ट्रेड हो टॉपीक आसा. सो क्लासीन भुरग्यांक ट्रेड शिकोवप वेगळें, बार्टर सिस्टम कितें हें शिकोवप वेगळें आनी युजली तेंच्यांनी हांगा येवन स्वता प्रत्यक्षान करून पळोवप वेगळें. सो हांगा तांकां हो बरो अनुभव मेळटलो. तर बार्टर सिस्टम आतां जर आमी ट्रेड म्हटली किंवा जो वेव्हार आमी करता हेजो इतिहास जर पळयलो, जेन्ना करन्सी एक्झिस्टूच जावंक नासलेली, पयशे नासलेले, तेन्ना मनीस तरी तेन्ना घेता जी देवण घेवण चलताली न्हू ती कशी आसताली. आमी कितें करी, सपोज हांव मिरसांगो पिकयता आनी म्हाजी शेजारच्यान आसा ती कितें करता, भाजी पिकयता, जाल्यार आमी एक्सचेंज ऑफ गुड्स करताली. ओके, दॅट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. सो आतांच्या भुरग्यांक ही चड जाणीव ना, पण म्हाका सांगपाक खूब उमेद दिसता आमच्या मया वाठारान आजून जे लोक रोंपे करता, शेतां करता, थंयसर ते सर्वीस एक्सचेंज करता. सांगपाक उमेद दिसता ते कितें करता, कामेऱ्या घालिना. हांव जर रोंपे करता जाल्यार म्हाजे रोंपे लावपाक म्हाजी शेजारी येतली आनी तेंचे रोंपे लावपाक हांव वयतलें. सो दॅट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, जी बुकान आमी शिकता. ओके, तर ह्या सगळ्या गोश्टींचें भुरग्यांक ज्ञान मेळचें म्हणून हो आमी कुरुमेत केल्लेलो आसा. आनी कुरुमेताचो अर्थ आमच्या टिचरीन बरो सांगलो पुर्तुगीजाच्या टायमा वयलो वर्ड हो, जे पावसाक साठवण आमकां जाय पडटा ती मेच्या एंडाक किंवा एप्रील एंडाच्यान तो बाजार सुरू जाता. आनी हे आमच्या भुरग्यांक कळचें, कारण भुरग्यांक आमच्या सोलां कशीं करता किंवा आमटान कशी म्हाका टिकोवपाक कितें ताका प्रोसेस आसता, खारें जें मेळटा तें खंयच्यान येता, ह्यो सादे सादे गोश्टी आमच्या भुरग्यांक चड खबर ना. हेजें ज्ञान मेळचें हो मेन मोटो आसा आयच्या कार्यावळीचो. But why I went to them to buy something to encourage them. My own experience, I'll tell you, I used to go in the morning to school. After, like you said to me that you were going Wednesday market, which market is there. On Fridays we used to have the school holidays. So I used to walk nearly 5 kilometers to get the paper for making kites. And every afternoon I used to make kites. In the morning when I was going to the school, I used to give it to one shop to sell. And in the evening when I used to come back, I used to collect the money from him, whatever he had sold me. So this visuals here, just look at, these kids, it really made me emotional. It made me remind my own days. We should encourage them. As you rightly said, they don't know the value of the money. They don't know what costs what. They just come to the parents, this is what they want, and obviously the parents goes out of their ways to help them. But it is good. Shouldn't be done once a year. It should be few times a year, just to make them feel that how does it feel to earn the money. If they earn 1 rupee of their own, they will have the different feeling than what the money which the parents give them.